वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? टायम जालो 2:30. आयज लेट जालो ब्लॉग स्टार्ट करपाक. सकाळच्या मातशी बारीक बारीक कामां आसलेली म्हटल्यार आयज लेटूच करया ब्लॉग स्टार्ट. काय ना व्हडलेशें आतां जेवपाक बसता आमी. शिव आतां येयलो आनी आयज हांवें केला भजी न्ही, हांवें एक रील काडला शॉर्ट्सान. म्हाका ते काडोवूच कळना तरी पण आयज ट्राय केला हांवें. ऑलरेडी तुमकां पावला आसतलें. ओके, सो ट्राय करूया म्हणटा. जे कितें रेसिपी आसता पळय, बारीक 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 शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी आसता पळय, चड इंग्रेडियंट आसतना तितली रेसिपी आसता पळय, ते तितल्या की हांव हें करतलें, म्हणजे एक शॉर्ट व्हिडिओ करतलें आनी शॉर्ट्सान घालतलें म्हणून. सो दाखयता आयचे मेन्यू कितें आहा तें. आयचे मेन्यू आसा स्पेशल चिली घालूंक ना, आयज चिली पावडर घालून केला आनी शिव आयलो जेवपाक. हय, आनी आयज जेवणाक आसा स्पेशल. खंय गे रावा दाखयता. आयज स्पेशल रायस स्पेशल आसात. आयज न्ही बेश्टे दाळेचे तोय केला. हें तुमकां ऑलरेडी शेअर केला हांवें. आनी हें आसा करेला भाजी. आनी काय भाजी हां, हें हांवें केला चिटकीची भाजी केला, पण हांव खावचें ना. कितें आवाज बीन तुमचे खबर आहा? व्हिडिओ ऑन केला म्हण आवाज खंयचे. आनी रुबिनाचे डॅडी, आयज रुबिनाचो डॅडी येयला. आनी हांगासर पळयात, हें आसा डिंकाचे लाडू. पण म्हाका खायनाका म्हटला न्ही गे. डिंकाचे लाडू हांवें आतां खावप ना. आफ्टर डिलिव्हरी न्ही गे, आफ्टर डिलिव्हरी रितीको टायमार न्ही, आफ्टर डिलिव्हरी म्हणजे तेल लावपा येताली, तेल बीन लावून हाताले 1 ग्लास दूद आनी डिंकाचे लाडू खाताले. केन्ना आफ्टर डिलिव्हरी. आतां खावप ना. आतां मम्मी आनी शिव खातले. ओके, सो जेयता आमी आयज. सो आयज आमी नॉनवेज खाता, पण आयज अशें वेज केला. काय अशें नुस्तें बिस्तें हाडूंक वचोंक ना, खावंकय जात ना. सो काल न्ही सांजचें आमी म्हणजे अशी न्हिदलेली. तुमकां खबर आहा न्ही हांव अशें लेट न्हिदता, 4:30 अशें स्टडीज बीन घेवन. आमी अशी न्हिदलेली. सरप्रायज म्हाका दिलें डॉक्टर कोरियान. तुमकां खबर आहा न्ही, हांव तेच्या भावाच्या वेडिंगाक गेलेलें. डॉक्टर जी दुबय आसता ती आयली. एक्चुली येवपाची आसलेली ती आमगेर, पण म्हाका सांगलेलें आपूण येवच्या पयलीं सांगता म्हणून. म्हणजे ती हांवें जेवपाकूच आपयल्ली एक दीस यो म्हणून. अजून आहा ती गोंयान, अजून दुबय अजून वचपाक अजून तिकेट बी तिणें कांय काडूंक ना. काल ती येयली, तेजी एक फ्रेंड डॉक्टर येयली. हांव शॉक. 5:30 येयली, बॅल मारली जाल्यार डॉक्टर येयला. आनी हांव शॉक जाला सारकें. हांवें म्हटलें तूं म्हाका सांगूंक ना कित्याक कॉल करूं ना. आमी अशें स्पेशली हांगा येवंक ना ती आमगेर. आमच्या कॉलनी फाटल्यान न्ही तेंचें कितें एक हें हॉल आहा खंय, थंयसर कितें तरी हें आसलेलें खंय तेंचें मिटींग कितें आसलेलें खंय. ते मिटिंगेक लागून तेमी परवरी येयल्ले खंय. सो लागीं आनी आमचें घर, ताका लागून तें बेश्टें मेळपा येयलें आमकां. येयली, हें सांगलें तिका वयच्या पयलीं आमगेर यो म्हण परत जेवपा बीन. येता म्हणटा डॉक्टरान. सो काल कांयशे व्हिडिओ बी काडूंक ना, जस्ट न्हिदलेली आमी, बॅल मारलें तितल्याक ती डॉक्टर येयली. सो डॉक्टरान काल चॉकलेट आनी टी, आमी लास्ट टायम दुबयसून हाडलेलें तें न्ही अशें ना. अजून सोंपें आहा कितें, पण आमी हाडलेलें तें हें तें हर्बल टी तें. पण हें आसा एनर्जी कितें म्हणून हिबिस्कस, ऑरेंज पील, मागीर रोज, एप्पल कट, लायम ट्री. हें मातशें डिफरंट आहा अशें ना. करून पळोवंक जाय हें डिफरंट आहा. म्हाका दिसता टी बॅग आहा दिसता भितर. ना ना ना, टी बॅग हें टी बॅग आसा भितर. सो आमी हाडलेलें तें हर्बल टी. थंडेक तें, थंडेक कफाक बीन तें. हें नॉर्मल करून पिवपाचें. पळोवया दीस ट्राय करता. आनी येताना एक पर्स, बरेंशें एक पर्स दिला. पर्स खूब भरला. बरें पर्स दिला खरेंच. ओ समार ह्या व्हिडिओ काडल्यार म्हाका फोन येता दे. सो हें पळय अशें आसा, बरें आहा, ब्लॅक कलर. ओके बाय. सो अशें आनी बरें ताका न्ही बॉक्सान, म्हणजे बॉक्सान आहा तें. एकदम खूब आवडलें म्हाका, बरें दिसलें. ओके, तो पळयात इतली ती आमगेर जेवपाक तेन्ना तुका मेळटा. हें पळय कितें रे, चार्जिंग लाय. ओके, सो आतां जेयता आमी. सांजचें आमी वयतली लोकोत्सव. एक्चुली न्ही म्हाजें दीस टायम तुमकां खबर आहा, लास्ट इयर गेल्ले आमी लोकोत्सव. वयताच हांव वर्सां वर्स. ओके, सो दीस टायम न्ही अशें वचूंकी नाका अशें जालें म्हाका. सो रुबिना म्हणपालें तें आसा न्ही, रुबिना म्हणपालें आपूण केन्ना पळोवंक ना लोकोत्सव बीन. आनी ते टायम जानेवारी टायम ते केन्ना उरना न्ही गोंयान. येयल्यार डिसेंबरान येताले आनी वयताले तेमी. सो ते म्हणपालें आपल्याक पळोवंक जाय, थोडें कितें घेवंक जाय म्हणून आयज वयतले आमी लोकोत्सव. पळोवया कशें कितें तें. मातशें लेट वयतली, तोय मातसो बिजी आहा. वचून रातचेच मातशें बरें आसता, कित्याक रश आसतलें कित्याक संडे लास्ट डे आनी तो व्हिडिओ केन्ना येतलो खबर ना. लोकोत्सव जातलो तेन्ना मातसो लेट येतलो. ओके, सो रातचें मातशें बरें आसता, म्हणजे प्रोग्राम बी आसता, लायटींग बी बरें आसता. ते फर्स्ट करपाक लागलें म्हणून आमी आयज वयता. नाल्यार अशें लोकोत्सव वचपाचें नासलेलें.
अशें न्ही की जिवाक बरें ना अशें कांय ना बरें आसा हांव पण वाज येता भोंवपाक वचय तशें ना शिवाताक कितें वाज येता शिवाताक टेन्शन पयशे खर्च जाता वाज येना पळोवया कितें बरें खूब जाणां अशें म्हाजे नेबर म्हणटाले की बरे बेडशिटां बी बरे बरे कपडे बी येयला कपडे बी कांय घेवचे ना हांव बेडशीट बिशी पळयतलें हांव बरें कितें दिसतलें घेवंक कशें घेतलें हांव ओके तो शिव जेवंक बसला करेला भाजी खा आयज खातलें मम्मी म्हाका फोर्स करता करेला भाजी खा खंय हांव इल्लेशें खातलें हेका नाका घातलें करेला भाजी क्या रे भजी खावंक बसला आयकता तें ओवन आमचें ऑन जायना फोन कर तें एक जालें आमचें लायटर लागना पिड्ड्यार जालें लायटर सगळी कडकी लागला सगळें पिड्ड्यार जाला लायटर लागत ना आमचे लायटर गेले पिड्ड्यार आतां मॅच बॉक्स घेवन बसलो आमी हें हांवें ऑर्डर केल्लें खंय कितें हांवें तें दिवाळीक ऑर्डर केल्लें न्ही लॅम्प दिया बी लावपाक लॅम्प म्हाका ताका रिफील करूंक जाय तशें नात ताका गॅस रिफील करूंक जाय काय बरें चलतालें पळय गॅस दिसता हांगासर खाली जाला हांवें तें दिवाळीक ऑर्डर केल्लें बरें पडटा कितें लॅम्प बीन कॅन्डल बीन लावपाक आनी गॅसूय आमी हितून ऑन करताले आतां पळय भायर उजत येना भायर आतां कितें करपाचें रिफील म्हाका दिसता एमोजॉनार मेळटा हांवें पयलां आं पळय मातशें शिवशाक करता खंय आं ना एमोजॉनार पळय ऑर्डर कर लागना अशें उजो भायर येता हेका येना आतां आनी हेंय लागना लायटर हें लायटर केन्नाचें ओल्ड सामकें हें लायटर लागना फायरूच येना हेका ओके चला जेयता आमी आनी कांय ना अशें स्टडीज घेता डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा लोकोसा वयतली न्ही तेन्ना तुमकां मेळटा जेयता आमी चला 2 hours later. सो आतां आमी भायर सरता वचपाक लोकोत्सव मम्मी येना खंय सो हेच्या पयलीं रेयांच्या घरा वयतली आमी रेयांच्या गाडयेन वयतली की मम्मी येना न्ही मम्मी येताना आमकां दोन गाडी घेवच्यो पडटलें ना तें पार्किंग थंय मेळना न्ही मम्मी आपली येना म्हणपाली हेजें एक नोटबूक हाडूंक जाय हेका सांगलेलें शिव आतां सकाळीं नोटबूक घेवन यो म्हणून सोंपलाच नोटबूक सो सकाळ थंय हाडूंक ना सो आतां वयतना नोटबूक घेता मागीर रेनागेर वयतली रेनाच्या गाडयेन आमी वयतली उदका बाटली कितें गाडी आसा न्यू था ओके ओके सो उदकाची बाटली जायत खूब गरज ओके चला सो डायरेक्ट रेनागेर वयता आमी पयलीं स्टेशनरी बूक घेवंक जाय चला जायू सो आतां आमी येयला रेहानाच्या घरा जायू हाय 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 बिजी आता सो हांगासर माजर हा पळय ओय हांगा एक बसला हाय हय धांवलो धांवता अरे देवा मिल्लू खूब आहा रेनागे माजरांनी खूब आसा ही ते भुरगे खंय ती आवय हाय हांगा आसा रुबिना हॅलो खबर आहा तुमकां दिसता काय ना काळोख दिसतलो हय लायट डायरेक्ट तुमकां हाय म्हणटा सगळ्यांक चला सो पावली आमी आनी सांगू तुमकां इतलें रश आसा पार्किंग खंयच ना पार्किंग गेला शिव दवरपाक खूब लोक आयज हे बॅगाचे ना सो हांगासर न्ही बरें अशें कुर्ता टॉप येयला हें पळयात सब हो गया क्या ये अच्छा है ना कपडो न्ही एकदम बेस्ट आसा अशें पातळ ना बरो कपडो आहा हो सामको बेस्ट हा कुर्ता बीन न्ही बरे बरे येयला पण न्ही सगळे सायजीच ना सगळे मिडियम स्मॉल अशे सायज हा बहुत अच्छे है सैंडल है देखो वो भी अच्छा है हाँ हटीन दी ये अच्छा है ना लो 150 सब 150 हाँ सब 150 सगळे 150 खंय उधर का 200 रुपया हाँ वो 200 रुपया सोना चांदी बरं न्ही मातेचे फोल्डेबल में कितना कितने 1500 लास्ट प्राइस कितना 1200 लास्ट खंय नीचे पूरा बड़ा है तो अच्छा है ना चाय घालपाक बेस्ट हा न्ही
भाई कैसा है ये? ये 650 है मैम, डिस्काउंट हो जाएगा। 650 कितना डिस्काउंट करेगा? 550 उसको यूज़ कर सकते हैं ना, हाँ, यूज कर सकते हैं। चाय डाल सकते हैं. हाँ, दूसरा कुछ कलर ये नहीं रुबीना मारा घालता. तू कसा आहे? बरी बरी साडयो बॅग बीन बरोबर येईल हा. भुरग्या हां सो हांगा न्ही धाकट्या भुरग्यांक न्ही अशें बरें बरें येयला हे पळय. ते कशे? 250 बरें आहा न्ही. हे 170. आं हे मातशे सायजीन व्हडले आसा. ऋतू काय आं भुरग्यांची न्ही लंगोट मागीर माडी बिडी बरें मेवळे म्हाका. सो घेतले हांवें आनी न्यू बॉर्न बेबी कपडे बीन न्ही घेतले हांवें बरें मेवळे म्हाका हांगासर. आनी चीप आं, इतले एक्सपेन्सीव ना. कितें सांगू तुमकां, कुर्ता इतले बेस्ट येयला, कपडो बेस्ट आहा. हय रुबी व्हरता म्हणटा दुबय सगळे कपडे. कपडो बेस्ट आसा, कपडो बरें आहा. पळय लावून दवरला पळय. सो हे फूल सेक्शन न्ही हांगासर सगळे इयरिंग्स बीन आहा पळयात. अच्छा है ना. आणि ही पॅन्ट देख, पॅन्ट बहुत अच्छे है. सो हांगासर न्ही पळय बॅग, एक बॅग घेतला हांवें. अशें बरें आहा की घालपाक बीन. हे बरें आहा न्ही. तुने कौन सा लिया है? ये वाला. अच्छा अच्छा है. तुम्हें जो पसंद है वो ले लो. वो अच्छा दिखता है, ये अच्छा दिखता है. फ्लावर है भी आर्टिफिशियल. ये नाइट वेयर ना. पण बरं आहे. पण बरं आहे. साइन मारता. हो आणि हे पळय. हो पळय व्हिडिओ काढतोय मात्र आलं. थँक्यू. सांगायचं आमचे एक यूट्यूब फॅमिली मेळा. नाव कितें? पौर्णिमा. खरं होता आलेगाव. डेली पळयता. ओके ओके. थैंक यू. हाय हाय हॅलो कर. हाय. शू पळय हांगासर आयल्या बरोबर कपडे घे म्हाका. आनी हांव केन्नाच न्ही व्हायट कलर कपडे केन्ना घेयना, पण म्हाकाय ते खूब आवडले. असो शिनात नाका म्हाका. हांव केन्ना व्हायट कलर कपडे केन्ना घेयना. एक डाग पडले न्ही मागीर जालें बेस्ट ऑफ ताका लागून हांव घेयना. हो म्हाका कपडे घे म्हणटा ताका लागून. खावपाचे स्टॉल्स बीन आनी कितले रश पळयात. रुबी क्या ले रही है? पिलो कवर. हांगासर आसा पिलो कवर. देने का बोलो आप. हां बरें. हांगासर आमकां एक यूट्यूब फॅमिली मेवळा. नांव सांग. वेद खंय? आं वेद म्हाका धाडलेलें. हां हां हां. तूं चिमला राहता. लागी यार. हांवें एक रेसिपी केल्ले खंय चिमला पावला आमी चिमला. राजेश होता. राजेश हां पावला आमी. व्हिडिओग्राफर. मशरूमाचे हांवें स्टफ केल्ले पळय तरी मम्मीन करून पयले खंय. आवडले तुका? आवडले खंय डॅडी? अंकल बरें आसा सगळें? मम्मी रे येता आमी जेवपा येता. जलेबी आसा, ढोकला आसा आणि हे आसा कुल्फी. तो हांगासर न्ही सगळें हे राजस्थानी फेमस आहे न्ही. राजस्थानी
ढोकला पळय कितलो बरें दवरला हांगासर आनी एक माझी युट्यूब फॅमिली मेळ्ळा नांव सांग एमी शिव ताका वळखता ऑफकोर्स ल्हान आसतना तिका फर्स्ट टायम मेळ्ळा शिव ताका ल्हान आसतना वळखता कितें म्हणटा सेलीन नांवान हांव तुका खाली हितून वळखता व्हिडिओचेर जालें शॉपिंग करता ना गो खाली हे बिस्टे घालला कितें आनी बनाना चिप्स कितें घालता व्हरपाक मॅकेनचे धाकटो चेडो हाय मुमरे हाय मुमरे हाय मुमरे काय रुबी दाबेली शिवनाथन हें हाडला मोमोज नायस बरें हा बरी दिसता साडया वांगडा घालूंक बरी दिसता न्ही घेता हे बरें आहा पळय वायट बरें आनी कार्पेट केसो भैया 1500 सो हांवें चिंतलेलें की आमगे डायनिंग टेबल आहा न्ही तें पोंदा घालपाक ते सगळे गेले ते जाम जाले सोपान येदे व्हडलें हें आसा सांगू तुका खंयच्यान स्टार्ट खंयच्यान स्टॉप कळत ना हांगा बरें आहा सो हांगासर सगळे बेडशिटां बीन आसा आनी हांगा पळय कुर्ता बीन आहा बरें न्ही ते 650 सो हांगासर न्ही पळय येदी व्हडली युट्यूब फॅमिली मेळ्ळा आमकां व्हिडिओ काडनाका खंय आयस्क्रीम मेळटा खंय आमी आयस्क्रीम मेळटा आनी आनी घेवया म्हटलें परवरी आसली गो आमी पणजे हे मावशी खंय परवरी खंय दिसलें मेळो तिला खाय आयस्क्रीम आणि व्हिडिओ शूट करना आयस्क्रीम ते मेळटा जायसर येस येस एक फोटो काढ न्ही कितें रे आं बरें आहा पळय म्हाका मातयेचें दवर ते घे थंडी जातली न्हू आसूं मे आमी सद्दी खाता आयस्क्रीम रुबिनान कुल्फी घेतला कुल्फी सो हांगासर न्ही सगळे लाकडाचे सगळें केलां हे पळयात आनी ही खुर्ची तुमी पयली आसतली आमगेर आसा पण आमी न्ही एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले बरें आहा सो हांगासर न्ही हे पळयात फावंटन आहा बरें बरें सो आमी न्ही सगळे अशे स्टॉल भोवंक ना खूब व्हडले आहा ते आनी मातशें रश आसा म्हणजे असं पुरो म्हटलें सगळें सेम आहा पण कपडे बेडशीट बी बरें बरें आहा जेन्ना हांव हे व्हिडिओ घालतले पळय तेन्ना हें सोंपतलें कित्याक संडे लास्ट हें ताका लागून पण बरें आहा सो आतां वयता आमी पळयता जस्ट हांवें लायट की खाल्लें हांगासर आतां खंय वयता तुमी आं परवरी तें चिकन रुबिनाक खंय चिकन बिर्याणी ट्राय करूं जाय खंय तुजे ते आमी लास्ट टायम मिशन येयल्ले पळय थंय गेल्ली पळय आमी परवरी आहा ताका विचार फोन करून आसा काय ना ते मातशें कितें जाता बरा ती बिर्याणी बरी करता आनी सारकें होममेड सामकें तर तेका खावंक जाय खंय रुबिना सो म्हटलें थंय या म्हटलें चल आनी हांगासर आमी चडशें कांय खावंक ना ती सामकें बेस्ट आसा फावंटन हें पळयात हांगा पळयात बरें बरें आहा ये कितना भैया 100 रुपये का ये 50 रुपये का ये 50 रुपये का ये बरे हाँ क्या आवाज कर रहे हो इससे ये एकाने बरे साऊंड येता सो हे पण कितले व्हडले व्हडले आहा हितून न्ही उदीक घालपाचें आनी फ्लावर बीन दवरपाचें सो हांगा न्ही सेरामिकाचे बरे बरे येयला पळयात खूब येयला पळय थंयच्यान थंय पळय हांवें वहाँ पे देख रुबी कितना अच्छा है खूब येयला हे पळयात सो हांगा सगळें हें आसा दिवान टेबल बीन हो बसला हांगासर शॉपिंग केला रुबिनान हांवें येताना एक बॅग घेवन येवंक ना आमी खंय दवरला खबर आहा दाखयता तुमकां बाप जायच वयर बसला आनी सकयल सगळें आमचें सामान भितर क्या रुबी आं जायू सॉरी आं सॉरी चिंतोंक ना आमी कितें घेतलें बी म्हणून पळय इतलें बरें बरें आसा आनी कितें घेवंक दिसता पण काय घेवना असं पुरो म्हटलें आमी न्ही एक मिस्टेक केलें न्हय रुबी थोडा जल्दी येवना चाहता मातशें बेगीन येवंक आसलेलें आनी खूब आहा भितर बरें बरें सगळें चुकलें बरें भोंवपाकूच जाय पूण काय अशें हें ना टायर्ड बीन कांय जायना थंड आहा
पण टाइम रोकडो जालो अर्धी शॉपा बंद सो जाली बट हमने उस हिसाब से बहुत शॉप घेतले लिया हम लोग ने बहुत कुछ सो हांवें कितें कितें घेतला पळय तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दाखयतलें ह्या व्लॉगान दाखोवचें ना चड काय घेवंक ना हांवें थोडेशें घेतला पण तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दाखयता ओके सो जस्ट बसला आमी शिव गेला गाडी हाडपाक भायर सरता सो आमी आयला हांगा बिर्याणी खावपाक पेट पुजा करपाक बिर्याणी खावा रिचुकाचे एकूच ऑमलेट पाव बरे आनी हांगासर घेतला बिर्याणी 4 खाता एक खाता ते व्हडले खावपाचे रुबी मुझे चिकन म्हणटा रेन कर हेच मिळालं तो जालें आमचे पेट पुजा करून हांवें बिर्याणी फक्त रायजच खाल्ले अशें ना चिकन अशें खावंक आवडना म्हाका होममेड न्ही ताका लागून न्ही मातशें बरें आसता हेल्दी आसता सो ताका लागून चिकन खावंक ना रुबी बिर्याणी बहुत रुबीने आवडलें तेका फर्स्ट टायम येयला हय ताका रस ऑमलेट बी आवडना खावंक संवय ना न्ही रस ऑमलेट ताका लागून सो आतां आमी घरा वयता अर्दें सामान आतां आमी रेंटच्या घरा वयतले गाडी थंय आसा आमचें सामान पोटली आमचें एक्सचेंज करूंक जाय आतां कोणाक कितें घेतला काय खबर ना सगळें मॅस जाला तो म्हटलें ब्लॉग हांगा एंड करता न्ही ओके चला ब्लॉग हांगा ब्लॉग एंड कर येऊ मे चला ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय बाय सो आयज न्ही एक बड्डे आसा ताका विश करता सो नांव आसा एंथोनी मस्कन्नास फ्रॉम डॉटर क्युनेता सन नेवन एंड वायफ क्लाउडिया इफ नाव बी रॉंग घेतला सॉरी म्हणटा ओके सो आयज बड्डे आसा एंथोनी तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एंथोनी मस्कन्नास Happy birthday and many blessings to you. May God receive some happy birthday. चला बाय Bye.